नमस्कार. दनपारच्या खबरांत अपर्णा बडीगेराचो येवकार. खबरो विस्तारान. दोनूय काँग्रेस उमेदवारांनी काल उमेदवारी अर्ज भरले. दक्षिण गोंय लोकसभा सीटाक विर्याद फेर्नांडीस, उत्तर गोंयांत रमाकांत खलपान अर्ज भरलो. अर्ज भरतना काँग्रेस कार्यकर्ते, आघाडीचे वांगडी आनी समर्थकांक मोठे संख्येन हाजीर आशिल्ले. दोनूय सीटार लोकांचो प्रचंड तेंको मेळटा. दोनूय सीट काँग्रेस जिखता म्हूण काँग्रेसवाल्यांचो दावो. माझ्या बरोबर माझे इंडिया गठबंधनचे नेते असतात, काँग्रेस पार्टीचे असतात, लीडर ऑपोजिशन असतात. या सगळ्यांनी मिळून विजयाचो ही माळ माझ्या गळ्यान घातल्या. सो दे हॅव ऑलरेडी डिक्लेअर्ड दॅट रमाकांत खलप इज इलेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ गोवा. असे धार म्हाका आजचो दीस, कालचे दीस गेले प्रचार सुरू जाला गुढीपाडव्या त्या दिसा पासून गोंयच्या विविध भागांत, उत्तर मतदारसंघातल्या विविध भागांत ज्या सुवातेचेर फिरला त्या सुवातेचेर त्या कार्यकर्त्यांनी त्या गावच्या लोकांनी फुलांनी म्हणजे अशेच प्रकारचे स्वागत केल्ले आसा. सगळ्यांनी म्हाका सांगला एकाच शब्दाचं प्रत्येकाचे उतर अशें आसा की भाई तूं आगे बडो, भाई तूं फुडें सर. आणि भाई ह्या शब्दांतल्यान प्रत्येकाने म्हाका भावाच्या नात्यान बांदून घेतला आणि हांवें तांकां भावा भयणीच्या नात्यान बांदून घेतल्यान. गेली 25 वर्षां उत्तर गोव्याची ससेहोलपट जाली. उत्तर गोव्याचो आवाज लोकसभेन पावलो ना आणि म्हणूनच लोक म्हणटात की हे फावट काँग्रेस पक्षान म्हाका म्हणजे रमाकांत खलपाका ही तिकीट दिल्या. हे योग्य असो सिलेक्शन ताणें केला आणि खुद्द सोनिया गांधीन त्या बद्दलची भूमिका क्लियर केली आणि ही तिकीट म्हाका फावो केली. आज शुभ दिसाक, भगवान श्री रामाच्या रामनवमी दिसाक काँग्रेस पक्षान आज आपले दोन्ही उमेदवार उत्तर गोंय तसेच दक्षिण गोंयचे आज आम्ही अर्ज दाखल केला. सकाळच्या मायत्याक आम्ही आमच्या दक्षिण गोंयचो जो उमेदवार आसा कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस हाजे आज आम्ही नॉमिनेशन फायल केले. आता दनपारा उपरांत आम्ही आमचो उत्तर गोंयचो जो कॅन्डिडेट आसा एडवोकेट रमाकांत खलप हाजे आज आम्ही एफिडेविट फायल केला, नॉमिनेशन फायल केला. हांव मिडिया मार्फत आणि हांगा जमिल्ले सगळे आमचे इंडिया आघाडी, इंडिया ब्लॉक जे आमचे वांगडी आसात, आम आदमी पक्ष आसतलो, गोवा फॉरवर्ड आसतलो, शिवसेना आसतली, तृणमूल काँग्रेस आसतली, NCP, हे आज सगळे साऊथ गोवाकूय लिडर आशिल्ले आमचे आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष आज हांगाय हाजीर आसात. सगळ्यांचे धन्यवाद करता आणि आज समेस्त गोंयकारांक खात्रेन सांगता की जो प्रतिसाद आमकां पळय आज दक्षिण गोंयान मेळ्ळा, म्हाका दिसता ताच्या पेक्षा चड प्रतिसाद आज उत्तर गोंयान आशिल्लो. सो सगळे उत्तर गोंयचे कार्यकर्ते म्हणजे म्हाका पेडणेच्यान, साखळेच्यान, वाळपयच्यान, पोरयेच्यान, मांद्रे मतदारसंघ सगळी कडल्यान आज हांगा उत्साहान लोक आज खरे रामनवमी मनोवपाक आज पणजे आयिल्ले आसा. म्हाका अभिमान जाता की जो मनीस गोंय वाजोवपाक मुखार सरिल्लो त्या नरेंद्र मोदीन ताचेर क्रिमिनल केस घातिल्ली आसा आणि म्हाका दिसता प्रत्येक मनीस दक्षिण गोंयचो आयची ताची जायरात पळोवन तांकां अभिमान जातलो. खूप अभिमान म्हाका दिसता कित्याक आज ह्या BJP सरकारान जे राम राज्य करपाक जाय आशिल्ले ते रावण राज करून दवरलेले आसा. दिस इज पीपल्स पॉवर आणि आज म्हाका खात्री आहा की आमचे कॅप्टन विर्याटो जो आमचो नॉमिनी आहा तो कॅप्टन विर्याटो दक्षिण गोंयचो खासदार जातलो. तशेंच गोंयचो जो आमचो आवाज आहा हो देशाचो आवाज जातलो. सायकल पायलट जावन सगळे लोकांच्या नावान आयज आम्ही नॉमिनेशन फायल करतले आणि ही लढाई गोंयासान दिल्लीक व्हरतले. देव बरें. कर्नाटका खातीर म्हादयचो विशय राजकीय आसतलो. आमचे खातीर ती लायफलायन. बेळगांवा प्रचाराक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आमच्या लुईस रॉड्रिग्जा कडेन उलयलो. काल तो कर्नाटकाचो आदलो मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टराच्या नॉमिनेशनाक भरपाक मुख्यमंत्री बेळगांव गेल्ले. बीजेपी कर्नाटकातले 28 सीट काडूंक शकता मुख्यमंत्र्याचो दावो.
कर्नाटकाक म्हादई हो इलेक्शनाचो इश्यू आसा, इलेक्शनाचो मुद्दो आसा. आमच्या खातीर म्हादई ही आमची जीवनदायिनी आसा. आमच्या पर्यावरणाचें संवर्धन करपा खातीर, आमची शेतां भाटां जगपा खातीर, आमकां पिवपाच्या उदका खातीर, त्या खातीरच म्हादई ही तिजो प्रवाह गोंयांत व्हांवत रावप हो आमच्या गरजेचो नुसार आसा. तांच्या खातीर कदाचित तो इलेक्शनाचो मुद्दो आसतलो, आमच्या खातीर इलेक्शनाचो मुद्दो ना. बट म्हादई ही गोंया खातीर सदोदीत आमकां जीवनदायिनी म्हणून जाय. ती आमची फायट जी सुप्रीम कोर्टात आसा, प्रवाहा कडेन आहा, केंद्र सरकारा कडेन आसा, तिजो पाठपुरावो आमी करीत आसतले. आनी म्हादईचो आमचो रायट हो आमी केन्नाच कमी पडूंक दिवचे ना. ते डिफर जे झाले क्वेश्चन तो मध्यंतरी ते डिफर झाले डिसिजन जे आहे नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन क्लिअर केला. पण वाईल्ड लाईफ जे बोर्डान जे डिफर केला आणि ते दुसऱ्याच्या कोर्टात घालला म्हळ्यार दे हॅव नॉट टेकन एनी कॉन्क्रीट डिसिजन. सो इट इज अ पेंडिंग विथ द नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्ड. या बट आयज जगदीश शेट्टर जी एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ द कर्नाटका हांचो फॉर्म भरपा खातीर हांगासर आयला. ती म्हाका खात्री आसा की आमी कर्नाटकांतले 28 आउट ऑफ 28 सीट्स सुद्धा जिखपाचे चान्सीस आसा. मॅक्झिमम सीट जे आसा पळय हे भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायन्स म्हणजे बीजेपी आनी जेडीएस अलायन्स आमी जिखतले हाचो विश्वास व्यक्त करता. कर्नाटक बॉर्डर सुरू जाली की आयजूय आतां परत रस्तो खणून कित्याक दवरला म्हाका खबर ना. आशिल्लो तेच्या पेक्षा आनीक पाड घालून दवरला पळय म्हणटाली ती पद्दत आसा. एटलिस्ट नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी सुरू काम करतली तेन्ना करतली. बट इट इज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट. तांच्यांनी तो मेंटेन करपाक जाय. निदान पावसा पयलीं तरी तेंच्यांनी तो मेंटेन करचो. पत्राजेवी चेक नाक्या लागसार मोटारीचो ट्रकाक फाटल्यांतल्यान धपको दिल्ल्यान काल राती अपघात जालो. मोटारीचो ड्रायव्हर सोंपलो. एक गंभीर जखमी तर हेर 6 जाण दुखापत. तातूंत 3 भुरगीं. जाल्यार ते गाडी त्यांनी ट्रकार गाडी मारली. गाडी खंय आसली. गाडी आमी लोक भुरग्यांची आरड वयल पडली. 5 भुरगीं भितर आसली. 3 बायलांका काडली, भुरग्यांक काडली. 2 भुरगीं मातशी सिरियस आहात. बायल एक दोनूय पांय मोडल्यात बायलेचे. आणि आमी हे सगळे आमचे गांवांतले पत्रादेवीचे बायनेचे भुरगे आपण सगळ्यांनी हांगासरले वर्षाचे तुमी येवन सगळ्यांनी मेळून बाबड्यांनी सगळ्यांनी काढले. आमकां इतकी दुर्दैवाची गोष्ट सांगपाची म्हणजे आमकां पुलीस मातशे लेट पावले. आमकां खंत व्यक्त करता आमी कित्याक आमी हे सांगलेले आहा तांकां की पुलीस स्टेशन आमकां आउटपोस्टाक सर्वीस दिया, पुलीस स्टेशन पेडण्यां दिया म्हणून सांगला. मोपा पुलीस स्टेशन आहा ते आमकां पावना सर्वीस बेगीन. आमकां दुर्दैवाची गोष्ट हे आयज हे पुलीस ना पावंक, फायर ब्रिगेड पावंक ना. आमकां इतली मेहनत करून काडचे पडले. आमकां तांकां कसलीच हेल्प मेळोंक ना. जाल्यार त्या पद्दतीन हांगा येयले. हांगा ते सगळे स्थानीक हांगा धांवले आणि बांद्रा परिसरातले लोक एकदम त्यांच्यानी ॲम्ब्युलन्स सुद्धा आमकां हाडून दिले की आमची 108 टायमार पावना म्हणून त्यांच्यानी दिले. आता जसे बबनान सांगले तसे एक मेन प्रॉब्लेम आमकां हांगा पोलीस स्टेशनाचो आसा की पोलीस स्टेशनाचे लोक बाकीचे सगळे गोष्टी करतात पण हांगा इन्सिडंट जाल्यानंतर लेट पावतात. तेचेर तेंच्यांनी साहेबाक हांव सांगता की ते सर्वीस तरी सारकी दिवपाचो प्रयत्न करपाचो आमकां. कार जी 4 व्हिलर जो चलयतालो त्या ड्रायव्हराक फुडले जे बॅरिगेड्स जे आसलेले ते दिसोंक ना. त्यांनी बॅरिगेड्सचेर डॅश मारीत फुडें एक ट्रक आशिल्लो ते ट्रकाचेर डॅश मारले आणि जो इको कार ड्रायव्हर जो आसा तो जाग्यारच गेल्लो आसा. तो ट्रॅप जाल्लो. मागीर ताका बांद्याचे आणि जे लोकल तोरशे मागीर पत्रादेवी हांगाचे जे लोकल आसा हांच्यांनी खूब परिश्रम घेवन ताका भायर काडपाक आयले. आनी ह्या गाडयेन देगेक जो बसलेलो तो फ्रॅक्चर आसा आणि त्याच बरोबर फाटल्यान 3 लेडीज आसले आणि त्याच बरोबर 5 भुरगे आशिल्ले आणि तांकांय मार लागल्या आणि सध्या तांकां हॉस्पिटलान व्हरपाक आयले. आणि जो इको कार ड्रायव्हर जो आसा तो जाग्यारच गेल्लो आसा. त्याच बरोबर हेचे जेन्ना डॅश दिवन फुडें वता आसतना एक बायक रायडराक सुद्धा डॅश पडून तोय थंयच पडलेलो आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. परवरे ऑडिट भवना लागसार उत्तर प्रदेशातल्या रहबर खान म्हणटा ताची बॉडी मेळ्ळी. ताचो खून जाला म्हूण स्पश्ट. रहबर परवरे एका सलूनान काम करतालो. चलये खातीर ताका मारपी दुबावितांक पुलिसांनी ताब्यात घेतल्यात. परवरे पुलीस फुडलो तपास करतात. नमस्कार. पिल्यान परवरी हांगासर एक मर्डर जाल्लो रहबर खानाचो. ह्या 5 जाण जे आरोपी आसात तांकां परवरी पुलीस स्टेशन ताब्यात घेतिल्ले.
आज तांकां म्हापसा GMHC कोर्टान प्रोड्यूस केल्ले. कोर्टान तांकां 7 दिसांची पुलीस कोठडी दिली. स्टुडंटा खातीर संरक्षण. सांताक्रूज मतदारसंघ सदांच फाटीं उरला. राजकीय फुडाऱ्यांनी फक्त आश्वासनां दिल्यात. विकासाच्या नजरेन सांताक्रूज सदांच लास म्हूण थळावे उलयले. तांकां खंय टॉयलेट ना, पब्लीक टॉयलेट मागला तोय जायना. गांवांतले सगळे फामिली खंय नुस्तेमारीचेर पोट भरता. कांय घरांनी खंय गॅसूय पावल्ली ना. खासा रिपोर्ट. आयज आमी सद्या आसा काक्रा हांगासर, जे गोवा युनिवर्सिटी आसा तेज्या सकयल गेल्या उपरांत एक गांव लागता तो म्हणल्यार काक्रा हांगासर फिशरमॅन कम्युनिटी 90% आसा आनी तांचे वेगवेगळे प्रॉब्लेमूय तशेंच आसा. कारण हांगासरली 90% जी कम्युनिटी आसा ती फिशींग एक्टिविटीज इनवॉल्व आसता आनी तो तेंचो वेवसाय. सारकें ना तेचें मेन कितें आहा ते बारीक बारीक ते इशू मेन उदकाचो, लायटीचो, टॉयलेट, ज्या भुरगे शिकला तेंचे कॉन्स्टिट्युएंट डेव्हलपमेंट आहा ते ज्या कॉन्स्टिट्युएंट डेव्हलपमेंट जाला थिंगासर त्या भुरग्यांक जॉब मेळोंक जाय. आनी सांताक्रूज ही कॉन्स्टिट्युएंसी गोंयान सगळ्यां परस लास्ट. जरी तर कॉन्ट्रिब्यूट करूंक सोदता हांव ओपनली चॅलेंज करता ताका. ही सांताक्रूज म्हणटा ती कॉन्स्टिट्युएंसी सगळ्यां ना हितून फॅसिलिटी कसली आहा, ना हितून भुरग्यांक जॉब आहा. हितून फक्त एकूच वालोर आहा, कोत्तलो हेच उतरांनी. टॉयलेट ना हांगा. ही पळय ओपन प्लेस आहा सगळी. हांगा टॉयलेटी जावंक जाल्यार त्यो टॉयलेटी ना आमकां. आमी खूबदां हें केल्लें पूण हांगा टॉयलेटी करून दिना आमकां बांदून. नळ आसा पूण नळाचें एक्झॅक्ट उदक आमकां सारकें येना. पण जॉबाक आसा तो आसा, ना जाल्यार ना, बेकार. नुस्त्याचेरूच पोट भरता. नुस्तें आतां सामकें थोडें जालां न्हू. आदले भायर नुस्तें बांदना आतां बोटी बायल्यो चड जालां न्हू मारपाक नुस्तें. हिंगा थोडीक नुस्तें आतां दिल्लें मेळना कांय. आमी आदीन सान आपले आमी चुलीरूच आजून सान तापयता मुडके. सो तुमकां सिलिंडर बी ते गावल्या फुकट सरकाराचे? ना ना कांय ना आमकां. भुरग्यांक हिंगा कोणूच आमकां हेल्प करिना. भुरगे बेकार भोंवता ते आनी मागीर पिता सोरो भुरगे बेकार भोंवता कोना वेदेस आहा. सो हांगासरल्या जे प्रशासन आहा तेंच्यांनी बेगिनात तेंची सोय करून जे कितें तेंची फॅसिलिटी मेळपाक जाय तो ST जे कम्युनिटी तांकां मेळोवन दिवचो. जाका लागून तांकां जो कारण हांगासर जे लेडीज आहा तांकां खास करून प्रॉब्लेम जाता अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. सो सरकारान बेगीन हे सुटावे करचे जाका लागून ST जे कम्युनिटी तांकां दिलासो मेळटलो. स्टुडंटा खातीर काक्राच्यान रुपेश राऊत. वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आमचे पाद्री आनी कांय लोकांची दिशाभूल करतात. मंत्री आनी भाजपाचो आमदार आले सिकेर उलयलो. भाजप खंय विकासाच्या नदरेन काम करता. दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी देपो जिखून दियात म्हूण ताचो उलो. नुवें जाल्ले कोपरा बसकेन तो उलयलो. एक डॉन बॉस्को आनी एक अनिशा ट्रस्ट एज्युकेशन ट्रस्ट म्हणून दोन्ही कॉलेज पाद्री चलयतात. दोन्ही कॉलेज त्याने रेकॉग्निशन दिला आनी एर कडेन हुंय दिवना त्याने पूण दिला आमगे 2 पाद्री भावांक. तुम्ही म्हणटले कितें हांवें मागील म्हणून मानून घेता हांवें मागील म्हणून. पूण आमचे पाद्री आमचे लोक मिसगायड करताय. काल तुमच्या गांवान एक मिटींग जाला, काँग्रेस मिटींग जालो. थिंगा तो उमेदवार बाप बिर्यात म्हणून लागलो कितें संवसारान देव आहा ओ ना म्हणून, सिकेराक देव लागवता ओ ना म्हणून. हांव सांगो तुका म्हाका देव लागवता, हांव देवाक मानता, हांव अडगत तिका आनी हांव सांगूंक शकता तुमकां बरी मनीस ती आनी सगळ्यांक फावपी ती सोशल वर्क करीत आसा. माया 7 तारखे आमी सगळे तिचे फाटल्यान रावया. माया 7 तारखे तुमचे मत तुम्ही बुटां वयताय तेन्ना तुमचो मत तो कमल बटनाचेर दांपोवन तिका आमी जिखोवन हाडया. बाळी कुंकळे एक्सिडेंटात बेतलांतलो एकलो सोंपलो. गेला तो 60 वर्साचो एकनाथ नायक. तो भावाक हॉस्पिटलांत घेवन आयिल्लो. सोडून घरा वतना हॉस्पिटला मुखार बसीन ताका फाटल्यान मोखलो. बस ओव्हर स्पिडीर म्हूण थळावे सांगतात. लोक हॉस्पिटला मुखार स्पीड ब्रेकर मागतात.
एक्सिडेंट सकाळी तो आज जो एक्सिडेंट जाला तेका पावोवपाक तेच्या भावाक डायलिसीस करपा खातीर तो हांगा बाळ्ळी हॉस्पिटलांत घेवन येयला हेल्थान. सो जेन्ना तो वयतालो तेन्ना सायड तेका ड्रॉप करून वयताना तेका सीबर्ड जी बस येयली आनी डायरेक्ट तेका मारलो आनी तेका पूण सीबर्ड इतली स्पिडीर आसली की तेका कंट्रोल जायना जालें. फाटल्यान हाडून मारली फूल स्पिडीर आसली. आनी मेन अशें आसा की आमचें हॉस्पिटल आसा ताजे मुखार दोन सायडीच्यान गव्हर्मेंटान इतलें हें केलां मीन्स केल्लेच केले आसा की एक हॉस्पिटलाच्या मुखार एक स्पीड ब्रेकर आसता किंवा रमलर्स आसा सगळीं नाका आसले जाल्यार तुमचे रमलर स्पीड ब्रेकर घालून दवरला. तुमकां इतली हें आसा की हॉस्पिटलाच्या मुखार एक तुमच्यांनी घालपाक जालें ना. आनी जितलो हो जो एक्सिडेंट जाला स्पेशली फक्त एक स्पीड ब्रेकर ना रमलर्स ना त्या खातीर जाला. आनी गव्हर्मेंट हे जे गाडी येतात हांगसून क्रॉस जातात ते गाडीचो इतली स्पीड आसता तेजेर कंट्रोल आसना. तेजेर गव्हर्मेंटान पुलीस आमच्या आहा तेणी तेजी कंट्रोल दवरता हांगा. ना तर हांगा एक पुलीस दवरचे एक ट्रॅफिक पुलीस हांगा सकाळचेसून फूल टायम दवरचे की तेंचे कंट्रोल करपाचे खातीर. जेन्ना तेका एक्सिडेंट जालो तो ऑन द स्पॉट तेन्नाच गेलो हॉस्पिटलांत हाडलो. आतां तेका सगळें तेजे पोस्टमॉर्टम करपाक तेका आमी आतां हॉस्पिटलांत हॉस्पिसी व्हरपाचे. पूण हेल्थाचे कडेन एक हजबंड ना तेका थिंगच्यान व्हरपाक. आतां 2 वर्स जाली आतां हांगा आसात आमी हजबंडा खातीर रावतात. आमकां ती सांगता डॉक्टर आतां मिन्स ते सांगतात आमकां प्रायवेट हाड आनी तुमी व्हरात. पूण गव्हर्मेंटान इतलेंच दाखना की तेका हांगा एक हजबंड दवरपाक. आतां इलेक्शना टायमार सगळे येतले हांगा पूण इतले पावना तुमच्यांनी आतां. बुधवारा रातीकडे पत्रादेवी चॅकपोस्टाकडे भिरांकूळ एक्सिडंट जालो. महाराष्ट्र पासिंग इको गाडयेन पयली बॅरिगेड्सांक धपको दिलो आनी उपरांत ट्रकाक मोखून 2 व्हिलरीकूय धपको दिलो. इकोचो ड्रायव्हर आगताक सोंपलो. इकोत बशिल्लो आनी 2 व्हिलरीन मेळून 2 जाण जखमी. मजगती रेडे घाटी एक्सिडंट जालो. म्हाल व्हरपी गाडयेच्या ड्रायव्हराचो गाडयेवेलो कंट्रोल गेल्ल्यान गाडी रस्त्या भायर पावली. ड्रायव्हर आनी वांगडा आशिल्ल्यांक किरकोळ दुखापत जाला. दोगांकूय हॉस्पिटलांत उपचाराक व्हेल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काल अयोध्येन रामनमीचो उत्सव दनपारा 12च्या मुहूर्तात रामलल्लाच्या कपलाक सूर्यतिलक मंदिराची रचना ते प्रमाण केल्या. सूर्यकिरण देवळाच्या 3ऱ्या मजल्यार आशिल्ल्या आरशाचेर पडून थंयच्यान वेवस्थीत रिफ्लेक्ट जावन तळ मजल्यार रामलल्लाच्या कपलार तिळार पडटा. दोळे दिपकावपी ह्या खिणाचे रामनमीक कोट्यांनी साक्षीदार. 500 वर्सां उपरांत रामलल्लाक अयोध्येन सूर्यतिलक. ह्यो दनपारच्यो खबरो हांगाच सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आनी पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.